नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. संसदेचे शियाळी अधिवेशन ऐतिहासीक बदलांचे आशिल्ले. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी काँग्रेस पक्षाचेर अधिवेशनात आडमेळी आडिल्ल्या खातीर केली टिका. छत्तीसगड मंत्रिमंडळाचो विस्तार. 9 आमदारांक मंत्रीपदाची आनी गोपनीयतायेची राज्यपालांनी दिलो सोपूत. कुरुक्षेत्र हांगा आयोजित संत संमेलना घर मंत्री अमित शाह हांणी घेतलो वांटो. संवसारीक गीता महोत्सवा निमतान आयोजित जाल्ल्या कार्यावळ. गोंय सरकाराच्या अ आनी ब श्रेणींतल्या राजपत्रीत अधिकाऱ्यांक आतां कोंकणीचे ज्ञान सक्तीचे. गोंय मंत्रिमंडळाचो निर्णय. आनी इंडिया एनर्जी वीक 2024च्या दुसऱ्या आवृत्तीचे गोंयांत जातले आयोजन. 6 ते 9 फेब्रुवारी मेरेन जातली कार्यावळ. आनी आतां खबरो विस्तारान. संसदेचें शियाळी अधिवेशन हे फावट खूब म्हत्वाचें थारलें. 4 डिसेंबराक सुरू जाल्लें हें अधिवेशन काल अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत जालें. 18 दीस सुरू आशिल्ल्या ह्या शियाळी अधिवेशनात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 सयत हेर म्हत्वाची बिलां पारीत जाली. संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाविशीं सविस्तर म्हायती दितना संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी हें सत्र ऐतिहासीक बदलांचें आशिल्लें अशी प्रतिक्रिया उक्तायली. ये सेशन शुरू हुआ था 4 दिसंबर से and concluded yesterday on 21st December. So this session provided 14 sittings spread over 18 days. 12 bills were introduced in Lok Sabha, 12 bill introduce किए थे. 18 बिल लोक सभा में पारित हुआ, 17 बिल राज्यसभा में पारित हुआ. दोनों मिला के 19 बिल्स दोनों सदन मिला के पारित हुआ है. काँग्रेस पक्षान उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचो अपमान केल्ल्या बद्दल प्रल्हाद जोशी हांणी काँग्रेस पक्ष मर्यादा सोडून वागले आनी हातूंतल्यान तांची बेजबाबदारपणा दिसून येता अशें सांगलें. राष्ट्रपति का अपमान करते हैं. प्रधानमंत्री जी के बारे में तो 20 बरस से तो इतना प्रधान माननीय मोदी जी के खिलाफ इतना द्वेष है, वो सब दिखाते जाते हैं. और इस बार तो हद पार कर दिया. एक व्यक्ति मिमिक्री करते हैं और एक नेशनल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तो उसका वीडियोग्राफी करते हैं. तो इसीलिए मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कांग्रेस पार्टी is not responsible when they are in power and most irresponsible when they are opposition. तामिळनाडूत आयिल्ल्या महाभयंकर हुंवारा उपरांत केंद्र आनी राज्य सरकार नेटान मजत कार्याक लागल्यात. ह्या पुरांत एकूण 31 लोकांक मरण आयलें. तामिळनाडूत सुरू आशिल्ल्या बचाव कामाविशीं म्हायती दिवपाक अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी आज नवी दिल्लींत एक पत्रकार परिशद आपयल्ली. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रीय बचाव पथकान अजून मेरेन 42,290 लोकांक सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. तशेंच राष्ट्रीय बचाव पथकाचे 10 पंगड बचाव कामांत आस्पावीत आसात अशें मंत्री सीतारमण हांणी सांगलें. I may not be able to answer for the Home Ministry on that, but I will tell you one thing. The CAG audits come with a time lag, so we get to know about it a bit later. But if you're using the expression end user, end utilization, which means there is a user for whom you've spent and there is the utilization arising out of it. Chennai, the citizens are the end users. You see how they are in a position to face or not face or struggle in such a situation. The end utilization certificates will come, but the end user is telling you it's not happened. So for a short while till the CAG report comes, you can take this as a end user's assessment. Feedback. Utilization will come through the CAG and the assessment will be done by them.
छत्तीसगड मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची कार्यावळ आज रायपूर हांगा जाली. ह्या वेळार छत्तीसगडाचे राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हांणी 9 आमदारांक मंत्रीपदाची आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. हातूंतले 5 आमदार पयलेच फावट मंत्रीपद सांबाळटले. हे आदी डिसेंबर 13 तारखेक मुखेलमंत्री विष्णू देवसाय हांच्या सयत अरुण साव आनी विजय शर्मा हांणी उपमुखेलमंत्री पदांचो सोपूत घेतिल्लो. आज जाल्ल्या कार्यावळींत ब्रुजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जयस्वाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाडे आनी टंकराम वर्मा ह्या आमदारांचो आस्पाव जाता. घर मंत्री अमित शाह हांणी आज कुरुक्षेत्र हांगा आयोजित संत संमेलन 2023 कार्यावळीत वांटो घेवन उलोवप केलें. संवसारीक गीता महोत्सव 2023च्या निमतान ह्या संत संमेलनाचें आयोजन केलां. ह्या वेळार उलयतना भगवत गीतेन सांगिल्लो संदेश संवसाराच्या साबार जाग्यांचेर पावंक फावो, तशेंच मनीस आनी समाजाच्या साबार समस्यांचे उपाय भगवत गीतेन मेळटात अशें मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. समय पहले यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था. मैं कई लोगों को मिला हूं, दुनिया भर के कई विद्वानों को मिला हूं. सब ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन की, अगर कोई देश है तो इसके समाज जीवन की और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश में समाहित है. इसके बाहर जाने की जरूरत. ये जनता पार्टी की मान्यता है कि इस देश की महान संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए. अगर धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत करनी चाहिए तो प्रतीकात्मक रूप से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना चाहिए. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. सर भेरी पुलाव ट्राय करू. मस्त है. कैसा है? अरे उसको काय को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का. मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है. कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला मंत्रिमंडळाची ब्रेस्तारा बसका जाली. ह्या बसकेन घेतिल्ल्या निर्णयांची म्हायती दितना गोंय सरकाराच्या अ आनी ब श्रेणींतल्या राजपत्रीत अधिकाऱ्यांक आतां कोंकणीचें गिन्यान आसप सक्तीचें आसतलें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. कोंकणीचें ज्ञान नासलें जाल्यार अ आनी ब श्रेणींत राजपत्रीत अधिकारी पदा खातीर ती व्यक्ती पात्र थारची ना. हातूंतल्यान भलायकी खात्याचे सल्लागार आनी वेवसायीक महाविद्यालयांतल्या शिक्षक वर्गाक मात सवलत मेळटली. The knowledge of Konkani is essential qualification for Group A and B post except for the post of the professional college and the post of the consultant in the Directorate of the Health Services. कोंकणी परत एकदा नॉलेज ही कंपल्सरी केल्या आमी. फक्त हेल्थ सर्विसेसांतले कन्सल्टंट हांकां ना आनी प्रोफेशनल कॉलेजींतले पोस्ट ऑफ इन प्रोफेशनल कॉलेज फक्त हे 2 जर सोडले बाकी सगळी कडेन कंपल्सरी केल्ली आसा. दीनदयाळ भलायकी सेवा येवजणेंत बदल करपा सयत विम्याची रक्कम वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळ बसके उपरांत म्हायती दिली. दीनदयाळ भलायकी सेवा येवजण कार्ड धारकांक आतां आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट म्हळ्यार आभा कार्ड करप बंधनकारक आसा. DDSSY कार्ड आभा कार्डा कडेन जोडटले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली. आभा कार्ड सगळ्या जाणांनी घेतल्या कारणान तांकां कंपल्सरी जो आभा नंबर मेळपाक जाय तो DDSSY कार्डाक तो आभा नंबर मेळटलो आनी इन लॉंग रन वी आर टाय अप विथ दॅट आभा कार्ड
आमचे DDSSY कार्ड इन फ्युचर म्हणजे ऑल इंडिया लेवलाचेर खंयसरूय गेल्ल्या कारणान जे रिकॉर्ड्स जाय आसता पळय मेंटेन ते रिकॉर्ड्स तांकां ताजेर मेळटा म्हणजे आपले सगळे पॅरामिटर्स हेल्थ पॅरामिटर्स आभा कार्डाचेर रिकॉर्ड जाता प्रत्येक फावटी आनी इन फ्युचर म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या केंद्र सरकारान जे आभा कार्ड काडलां तातूंतल्यान डिजिटलायजेशन इन हेल्थ सिस्टम ही खूब मोठ्या प्रमाणात तांचे आयुष्मान कार्ड जे आसा ताचे बरोबर आभा कार्डाचे रिकॉर्ड मेंटेनिंग कार्ड आसा हे सगळे कडेन तेजी सुरवात जाल्या म्हणजे आमच्या कडेन कितें जाल्लें आमचे कडेन आमचे DDSSY कार्ड आसल्या कारणान बरेच जाण आभा कार्ड करूंक वचनाशिल्ले आभा कार्डांनी कित्याक ते म्हणटाले म्हणजे आमकां DDSSY कार्डूच आसा न्ही म्हणटाले बट आमच्या DDSSY कार्डाचेर रिकॉर्ड मेंटेनन्स जायनासलो हिस्ट्री रिकॉर्ड मेंटेनन्स जायनासलें ते आतां आभा कार्ड आमी रिकॉर्ड केल्ल्या कारणान तो नंबर घेतल्या कारणान आमच्या हिस्ट्री शीट जी जाय आसता पळय न्ही ती तेजेर रिकॉर्ड जातली म्हणजे इन फ्युचर गोंयांत आसत किंवा खंयच्या हॉस्पिटला कडेन गेल्या उपरांत तुमी कार्ड दिलें काय ताची हिस्ट्री मेळप ही सिस्टम सुरवात जातली ल्हान तशेंच व्हड उद्देगांक कळंतर मुक्त रीण दिवपी मुखेलमंत्री सरल उद्देग येवजणेक सरकारान मान्यताय दिल्या ही येवजण अर्थसंकल्पान जाहीर जाल्ली आतां तिका मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या ह्या येवजणे खाला उद्देजकांक सिडबी कडल्यान रीण घेवचें पडटलें 5 लाख ते 50 लाखां मेरेन रीण दिवपाची तजवीज आसा घेतिल्ल्या रिणाच्या हप्त्यांचेर कळंतर आसचें ना अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली बजेटान हांवें अनावन्स केल्ली मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहाय्य योजना हाज्या हितूर मायक्रो इंडस्ट्री ओके आनी मायक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री दोज आर द बिलो 5 lakhs and 5 lakhs to 50 lakhs हाजी हेजो इंट्रस्ट सबसिडी कंपोनंट जो आहा पळय न्ही हाजो इंट्रस्ट सबसिडी कंपोनंट 75% इज अंडर द सिडबी बेर करता 25% गव्हर्मेंट ऑफ गोवा बेर करता सो वी आर गिवींग द 100% इंट्रस्ट फ्री लोन फॉर दीस लोन तांच्यांनी घेवपाचें फ्रॉम द सिडबी इंट्रस्ट आमी घेतले ताका क्रायटेरिया एकूच तेजेर रेग्युलर पेमेंट करपाक जाय गोंय पुलिसांनी ह्या वर्सा जानेवारी ते डिसेंबर 21 तारखे मेरेन 197 जाणां घुवळी वखदां प्रकरणात अटक केल्यात तशेंच 8.38 कोटी रुपयांच्या 204 किलो वेगवेगळ्या तरेची घुवळी वखदां जप्त केल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली आमचे एंटी नार्कोटीक सेल आनी पुलीस डिपार्टमेंट म्हाज्या बरोबर टुरिजम मिनिस्टरूय आसा कारण खुबशे फावटी फक्त गोंयाक ब्लेम केलें वता पण आमी कितें एक्शन घेतल्या ही खूब जाणांक खबर नासता म्हणून सांगता हांव आतां पर्यंत म्हणजे फ्रॉम द 1st of January टू द 1st of January 2023 टू द 21st of December 2023 ह्या इतक्या पिरियडात जवळपास आमी 197 हे वेगवेगळे ड्रग पॅडलर्स म्हणूं नाका किंवा डिलर्स तेंचे कोण ह्या सगळ्या लोकांक अरेस्ट केले आनी जवळपास 204 kg डिफरंट ड्रग्स हांव तितूर वतना म्हणजे कोकेन चरस गांजा 204 kg ड्रग्स सीज केलो वीच इज कॉस्ट इज एप्रॉक्सिमेटली 8.38 crores of rupees हाजो कॉस्ट आशिल्लो आनी हो सगळो ड्रग परत तुमकां कळपाक कुणय हांगासर जो आमचो बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट आसता थंयसर एवरी 6 म्हयने किंवा एका वर्सान आमची डेट ठरलेली आसता त्या डेटीक तो हे करता डिस्पोज करता इंडिया एनर्जी वीक 2024च्या दुसऱ्या आवृत्तीचें आयोजन 6 ते 9 फेब्रुवारी 2024 IPSHEM ONGC ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट दक्षिण गोंय वाठारांत जातलें फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंडस्ट्री आनी पेट्रोलियम आनी नॅचरल गॅस मंत्रालय भारत सरकार हांच्या फुडारपणा खाला आयोजीत जावपी ह्या इंडिया एनर्जी वीक कार्यावळीक सुमार 100 देशांतल्या वेगवेगळ्या उद्देजकांचो प्रदर्शकांचो वक्त्यांचो आनी प्रतिनिधींचो आस्पाव आसतलो अशी माहिती पत्र सूचना कार्यालयाचे महासंचालक राजीव जैन हांणी पत्रकारां खातीर आयोजीत कर्टन रेजर खबरां परिशदेंत माहिती दिली. To announce that the event will be held here, and last year event was in Bangalore, which is a huge success. We have global companies, oil companies, who will be participating in the IW 2024, and as I mentioned earlier, this conference is basically about conversations and dialogues between oil companies and globally and from those in India to have conversations and bridging the B2B meetings to ensure greater cooperation and collaboration. Ultimately, India as a global powerhouse, we are all growing, and for our aim towards a Viksit Bharat by 2047, this is an important milestone. We are all very excited about it.
and it is also to seek active support of local Goans to come be a part of it. Our website is open, anybody can come and register. विकसित भारत यात्रा राज्याच्या वेगवेगळ्या जाग्यांचेर भोवून केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांची माहिती लोकांक दिता. पळोवया आयचो प्रवास. विकसित भारत संकल्प यात्रेक म्हापशां हावसिंग बोर्ड फुटबॉल खेळा मैदानार म्हापशेच्यो नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी येवकार दिलो. ह्या वेळार उलयतना म्हापशेचे नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी विकसित भारत यात्रे वरवीं चडांत चड लोकां मेरेन केंद्र सरकाराच्या येवजण्यां विशीं म्हायती पावोवपाचो यत्न जाता. हाका लागून ही कार्यावळ व्हडा प्रमाणांत यशस्वी करपा खातीर सगळ्यांनी हातभार लावचो असो उलो मारलो. पळयता की आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी हे विकसित भारत संकल्प यात्रा ही आयोजित केली आसा. हेचो आयोजित करपाचो एक हेतू म्हणजे ज्या जाग्यार ही स्किमी पावना त्या जाग्यार पावची. कित्याक प्रत्येक जाणांक एक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान वचून ही स्कीम घेवची पडटा, पूण कांय कारणान कांय लोकांक ही वचपाक एक टायम मेळना, नाजाल्यार एक तर म्हायती नासता, कांय अवेरनस नासता आनी कांय स्किमी बद्दल कांय खबरूच नासता. म्हणून हो अवेरनस करपाक आयज आमकां हो चान्स मेळ्ळो आसा. आमी हो असो ऑफिशियल नांव घडयता, हो कल्चर प्रोग्राम असो घडयल्लो आसा. प्रत्येक महिला हितून इन्वॉल्व केल्लेली आसा की तेंचे कडसून दुसऱ्यां कडेन एक मेसेज पावपाक जाय म्हणून. आनी आयज हो आमचो खंय तरी एक सक्सेसफूल इव्हेंट जाल्लो आसा. आमी हो फर्स्ट बोडगिनी केल्लो, थंय आमकां भरपूर रजिस्ट्रेशन जाल्लेली आसा. आमी पळयता की विश्वकर्मा स्कीम आसा PM, तिजे अरावंड 700 अशें रजिस्ट्रेशन जाल्लेलें आसा. ह्या वेळार म्हापशेचे नगरसेवक डॉक्टर नूतन बिचोलकर, शेखर बेनकर, साईनाथ राऊळ, शार भलायकी केंद्राचे डॉक्टर कल्पना कवळेकर, महिला मोर्चा अध्यक्ष रोशन नायक आणि हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उपस्थित येवजणेच्या लाभार्थ्यांनी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. आणि ही जी स्कीम येयल्या PM विश्वकर्मा ही नरेंद्र मोदींची स्कीम हाडल्या त्यांचे आम्ही खूप आभार मानतात. कित्याक ह्या स्किमीन आम्ही भरपूर कितें कितें शिकून जी फायदो घेतली त्याचं आम्ही हे करता. आणि हांव नरेंद्र मोदीचे हे आभार मानता की ही स्कीम हाडून आमकां सगळ्या बायलांक तेंच्यांनी फुडें काडपाचो जो यत्न ठरयला. हांगा आमचो प्रोग्राम आसलो, ताका लागून आमकां सहभाग घेवपाक मेळ्ळो. हांव आतां तुमकां 2 उतरां सांगतलें. आमची PM मोदीन स्कीम हाडल्या, आभा स्कीम तिचें नांव. ते हेल्थाक लागून बरी आसा आनी ती स्कीम हांवें घेतला. तुमी पण हेचो सहकार्य घेवचो. आनी ती स्किमीन येयल्यार ताका हेल्था लागून आमकां 5 लाख इन्शुरन्स मेळटलो. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड हांची मिमिक्री केल्ल्या खातीर खर टिका करीत काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांची प्रतिमा लासून निंदा केली. भारतीय जनता पक्षाच्या उत्तर गोंय जिल्लो कार्यालया मुखार भाजपा कार्यकर्त्यांनी एकठांय येवन काँग्रेसी आड घोशणाबाजी केली. म्हापशेच्यो नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीन केल्ल्या ह्या कृत्याचो निशेध केलो आनी तांच्या प्रतिमेक उजो पिटयलो. जे पार्लमेंटान आमचे कॉन्स्टिट्युशन जे पदाधिकारी जे आसा जशे आमचे प्रेसिडेंट, वायस प्रेसिडेंट आनी प्रायम मिनिस्टर हे कॉन्स्टिट्युशनाचे पदाधिकारी इन्चार्ज आख्खे देशाचे. आनी तेंचेर टिका करप आनी तेंचे हे करप जेंच्यांनी पळय तेंच्यांनी हे केलां तशें TMCचो जो MP तेंच्यांनी मिमिक्री करून नाकाचे जे पार्लमेंटाचे भायर ते अनपार्लमेंटरी यूज जे पळय डेमोक्रेटीक अनडेमोक्रेटीक वर्ड्स जे यूज केला तो निशेध करपाक तेंच्यांनी ट्वीट केले. जेन्ना ती मिमिक्री केली तेणें TMCचे हेणें तितलेंच न्हू आनी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करतालो. व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करप म्हणजे तूं आख्याक व्हायरल करप. राहुल गांधी जेचो पुत्र आमी हांगा उलोवपाचो आसा तेज्या बद्दल तेंच्यांनी ते हें केलां. आमी हो निशेध करता. राज्यसभेन घडले आनी TMCच्या खासदारांनी आमच्या उपराष्ट्रपतीचो जो अपमान केलो तेचो आयज आमी निशेध करपाक आमी आयज ही सभा घेतलेली आहा. आनी आयज त्या खातीर आमी आयज निशेध करून ह्यो काँग्रेसचो लिडर आसा राजीव गांधी तेचो आमी आयज पुतळो हांगासर जळयतले आनी आमचो निशेध करतले. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. सर बेरी पुलाव ट्राय करू, मस्त आहे.
कैसा है? अरे उसको काय को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। वेपारी एलपीजी गॅस सिलिंडराचे दर एका सिलिंडरा फाटल्यान 39 रुपया 50 पैशांनी उणो केला। आता 19 किलो वजनाच्या व्यावसायिक सिलिंडराचे मोल दिल्लीत 1757 रुपया, कोलकात्यात 1868 रुपया 50 पैसे, मुंबईत 1710 रुपया आणि चेन्नईत 1929 रुपया जातले। पूण घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडराच्या दरांत कांयच बदल जावंक ना। 14.2 किलो वजनाच्या घरगुती सिलिंडराचो दर 903 रुपया इतलो आसा। पंजाबच्या रामबाग गेट आणि प्राचीरांक सांस्कृतिक दायज संरक्षणा खातीर युनेस्कोचो आशिया प्रशांत पुरस्कार फावो जाला। तशेंच बंगळुरूच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 2 लेगीत संवसारांतलो सगळ्यांत सुंदर विमानतळ आशिल्ल्याचो भोवमान युनेस्कोन दिला। त्या भायर मुंबईच्या डेव्हिड सैसून वाचनालय आणि रिडिंग रूम, केरळाच्या भगवती मंदिर, दिल्लीच्या बिकानेर हाऊस संबंधित येवजण्यो, हरियाणाची चर्च ऑफ एपिफेनी आणि पंजाबच्या पीपल हवेलीकूय युनेस्कोच्या वतीन भोवमान फावो जाल्यात। देशांत परत एकदा कोरोना तकली वयर काडपाक लागला। केरळांत फाटल्या 24 वरांत 265 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या। पुराय देशांत कालच्या दिसा एकूण 1997 नवे कोरोना दुयेंती सापडल्यात। भलायकी मंत्रालयान ह्या विशीं भिवपाची गरज ना म्हणून सांगला, पूण सादूर रावप गरजेचें अशें कळीत केलां। सध्या कसलेच प्रतिबंध आणि मास्क घालपाची सक्ती नासली तरी लोकांनी गर्दीच्या जाग्यार वचपाचें टाळचें अशें भलायकी मंत्रालयान म्हळां। मजगतीं ओडिशाचे सार्वजनीक भलायकी संचालक डॉ. निरंजन मिश्रा हांणी ओडिशांत फाटल्या 10 दिसां भितर कोरोनाची दुयेंतांची नोंद जावंक ना अशें सांगलां। तशेंच देशांत केरळ, महाराष्ट्र, गोवा सयत पंजाबांत कोरोना दुयेंतींचें प्रमाण वाडत आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। No case has been detected and active case is also 0. We have not reported any case over the last 10 days. Kerala contributes the highest, about 88% of total national case load is coming from Kerala. Next is Karnataka and Tamil Nadu, and to some extent Goa and Punjab. These 5 states are contributing about 98% cases. And we are at present there's nothing to panic about because we don't have detected any case. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये जाल्ल्या 3 खेळाच्या एक दिसाच्या क्रिकेट सर्तीचो निमणो आणि निर्णायक खेळ काल भारताच्या पंगडान काबीज केलो। दक्षिण आफ्रिकेच्या बॉलंड पार्क हांगा जाल्ल्या खेळांत भारतान दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडाक 78 धांवड्यांनी हारयले। भारतान ही खेळामाळ 2-1 अशा आघाडीन जिखली। 297 धांवड्यांची ही मोख साधतना दक्षिण आफ्रिकेचे साबार खेळगडे 218 बाद जाले। या खेळांत अर्शदीप सिंग हांणी 4 गडे बाद केले। या खेळांत दक्षिण आफ्रिकेन कुरुबावलो जिखून पहिली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो। केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर आज खेलो इंडिया युवा खेळांचो 6व्या सत्राचो लोगो, जर्सी, मास्कॉट, मशाल आणि विशय गीत तामिळनाडू हांगा लॉन्च करतले। कार्यावळींत चेस ग्रँडमास्टर विश्वनाथ आनंद, टोकियो ऑलिंपियन फेन्सर भवानी देवी तशेंच स्क्वॉश खेळगडे जोशना चिनप्पा वांटेकार जातले। खेलो इंडिया युवा खेळा सर्तीचे 6वें सत्र 19 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2024 तामिळनाडू हांगा आयोजित जाता। आदली 5 सत्रां दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला आणि भोपाल हांगा जाल्लीं। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केले त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 23 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो।
संसदेचे शियाळी अधिवेशन ऐतिहासिक बदलांचे आशिल्लें. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हाणें काँग्रेस पक्षाचेर अधिवेशनात आडमेळी हाडिल्ल्या खातीर केली टिका. छत्तीसगड मंत्रिमंडळाचो विस्तार. 9 आमदारांक मंत्रिपदाची आनी गोपनीयतेचो राज्यपालांनी दिलो सोपूत. कुरुक्षेत्र हांगा आयोजित संत संमेलना घर मंत्री अमित शाह हांणी घेतलो वांटो. संवसारीक गीता महोत्सवा निमतान आयोजीत जाल्ली कार्यावळ. गोंय सरकाराच्या अ आनी ब श्रेणींतल्या राजपत्रीत अधिकाऱ्यांक आतां कोंकणीचेर ज्ञान सक्तीचें. गोंय मंत्रिमंडळाचो निर्णय. आनी इंडिया एनर्जी वीक 2024च्या दुसऱ्या आवृत्तीचे गोंयांत जातलें आयोजन. 6 ते 9 फेब्रुवारी मेरेन जातली कार्यावळ. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.